गोष्ट सरकाराची कळना की चल्ला कितें सरकाराच्या तकलेंत. म्हणजे गोंय उरला जितले उरला तेय डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न सरकारान चलयला अशें दिसूंक लागला. कायगा पावर प्लांट आमच्या बॉर्डर डिस्ट्रिक्टाचेर आसा, कारवारान आसा. तातूंत भितर गोंयची खुबशी एरिया आसा जी कवर जाता फॉर डेंजर एरिया. इन केस समथींग गोज रॉंग दे हॅव गिवन अ प्लॅन वीच वील डिस्ट्रॉय मोस्ट पार्ट ऑफ काणकोण एंड अदर प्लेसीस. अशें आसतना गोंयान जेन्ना सस्टेनेबल आमी म्हणटा लिवींग करपाक जाय, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हाडपाक जाय जाल्यार असले पावर प्लांट कित्याक गोंयान हाडपाक जाय. पयली गजाल म्हणल्यार गोंयाचेर सरकारान तामनार प्रोजेक्ट लादलो. तामनार प्रोजेक्ट लादता आसतना सरकारान सांगलें की गोंयची इलेक्ट्रिसिटी जी नीड्स आसा ती फुडली 50 वर्सां तरी पर्यंत 25 ते 50 वर्सां पर्यंत तामनार प्रोजेक्टांतल्यान साध्य जातली म्हणून. तामनार प्रोजेक्ट करता आसतना तांणी फुली इको सेन्सिटीव झोन आसा ते डिस्ट्रॉय केले, सँच्युरीज डिस्ट्रॉय केले. आज आमी पळयता गवे रेडे आज शेतांनी पावपाक लागले, शहरांत पावपाक लागले, गवे रेडे फोंड्याय पावले कारण आमी तांचें घर डिस्ट्रॉय केलें. अशें आसतना असले प्रोजेक्ट हाडप हाका आमचो आम आदमी पार्टी आमी ताचो निशेध करता आनी ऑब्जेक्शनूय आमी फूल फ्लॅज हाजेर घालतले. असल्या प्रोजेक्टाची गोंयान गरज ना. गोंयान आज सरकारान डेव्हलपमेंटाच्या नांवान फूल गांव डिस्ट्रॉय केल्या, घरां डिस्ट्रॉय केल्या. गोंयान आज सरकारान जी कॉलेजी हाडल्या गुजरातांतल्या हांगा थंयच्यो तातूंत कोणाचो इंट्रस्ट आसा हें आमकां खबर आसा. तांकां 4-4, 5-5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनी गोंय सरकारान सवाय भितर करून दिल्या. अशें आसतना गोंयची उरिल्ली जमनी आसा त्यो हातूंत कित्याक डिस्ट्रॉय करता. सोलर पावर करा. तुमीच सांगता सोलर पावर इज अ रिन्युएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ व्हेरी इकॉलॉजिकली सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. हे खर्च साडून नाका आशिल्लें कित्याक. जेन्ना तुमी लोकांक सांगता की यूज सोलर पावर म्हणून सरकार कित्याक सोलर पावर वापर करना. सरकार जेन्ना व्हडले ढोल ताशे बोडून सांगता की आमी इतले व्हडले सोलर पावराच्या मळार केला, दे हॅव लॉन्च अ प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ सोलर पावर. सो हे सरकार कित्याक करना. वर्ल्ड इज चेंजींग टू सोलर पावर ऑल्सो. आज म्हाका दिसता गोंयचे जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसा, आय नो सम ऑफ देम हू आर सेटिंग अप solar power plants out of Goa. Why can't you invite them and have solar power plants in Goa? And ह्यो ज्यो फुकट जमनी दिता युनिवर्सिटीक हांकां तांकां 4-4, 5-5 लाख स्क्वेअर मिटर जमनी त्यो तांकां दियात टू सेट अप पावर प्लांट अँड गिव अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी तुमी वाडयता. आतां फुडल्या तुमी 3 वर्सान 15% इन्क्रीज करपाचें आसा इन द इलेक्ट्रिसिटी टॅरीफ. सो हे सगळे पयशे वता खंय. Bring sustainable power plant to Goa, sustainable power supply to Goa, and I think we don't need such power plants and we will object to it to 10 years.